श्री पांडुरंग प्रासादिक नाट्यमंडळ विठ्ठलापूर साखळी निर्मित नाटक मेल्ले गायची गजल, बरोपी अनिल नाईक. नमस्कार. म्हजें नांव दया साकळकर. मनशाच्या जिणेंत केन्ना कितें घडत हें कोणाच्यानूच सांगूनच. आयज सकाळीं पेपर वाचतना एक बातमी वाचली. रस्त्यार आशिल्ल्या म्हशीक मोटरसायकल आपटून चलयतल्याक मरण आयलें. बातमी वाचल्या उपरांत एका वर्सा पयलीं म्हजे बाबतींत घडिल्ल्या प्रसंगाची याद जाली आनी म्हजें आंग शिरशिल्लें. पेपरार आयिल्ल्या बातमेंतल्या मोटरसायकलवाल्याचो जीव गेल्लो. म्हजें नशीब बरें, कित्याक तर म्हजेर आयिल्ल्या त्या प्रसंगांतल्यान हांव वाटावल्लो. तर तो प्रसंग असो. थंडेचे दीस आशिल्ले. सकाळची सादारण 6 सुमार जाल्ली. अजून सगळ्याक काळोख आशिल्लो. हांव म्हज्या गाडयेंतल्यान टुरार गेल्लो थंयसान परत घरा येतालो. गाडयेंत म्हजे वांगडा आनी कोण नाशिल्लो. आनीक थोड्या वेळान हांव घरा पावतलो आशिल्लो. हांव मनान चिंत्तालो, घरा पावतकच पयलीं खाटीर घालून घेवप आनी बरी न्हीद काडप. मागीरच तोंड धुवपाचो आनी च्या घेवपाचो कार्यक्रम करप. हांव असो विचार करता थंय आसा, इतल्यान धड असो आवाज जालो. म्हाजी सबंद गाडी हाल्ली. गाडी कित्याक तरी आपटली हें म्हाका जाणवलें. हातांतले स्टेरिंग एके वटेन घुंवले आनी म्हजी गाडी रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या एका व्हडल्या झाडाक घो करून आपटली. फुडें कितें जालें हें म्हाका खबर ना. तें मागीर म्हाका हळू कळ्ळें. तेंच म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा. आयकल्यात? खंय गेले हे? बाय, बेगीन यो पळोवया. इतले सकाळी फोन कोण करता काय? ओवो, येत मु बेगीन. म्हाका फोन घेवपाक मेळना. चपात्यो करूं काय फोन घेव? ए बाय, आयकूंक येना गो? फोन घेत मु मातसो तो. आयलो येदे व्हडल्या उलोवन घर माथ्यार कित्याक घेता गे? शेजारची अजून न्हिदली जाल्यार ती लेगीन जागी जातली. हॅलो हॅलो, हय हांव दया साखळकराचो बापूय उलयतां. हां, कितें? तुमी खंय सावन उलयता? कितें? हॉस्पिटलांतल्यान? दयाक एक्सिडेंट जाला? ओवो, कितें जाला? कोणाक एक्सिडंट जाला? मातशें ओगी रावशीत, म्हाका आयकूंक दी सारकें. हॅलो, तुमकां न्ही, म्हज्या घरकान्नीक सांगतालो. आयसीयून दवरला ताका? हां, वॉर्डान मागीर व्हरतले. बरें, आमी येतात थंय. ओवो, कितें जाला? म्हजे दयाक कितें जाला? कसो आसा तो? एक्सिडंट कसो जालो? सांगात मु बेगीन. बाबा एक्सिडेंट कोणाक जाला? दयाक गो, आयसीयूत आसा खंय? न्हय वो? ओ, सांगात मु सगळें. आता तुम्ही मातशी ओगी रावशात आनी म्हाका उलोवपाक दिशात. दुसऱ्या मनशाक काचाबूल करून सोडटात. दया बरो आसा, भिवपाची कांयच गरज ना. थोडी वरां ताका आयसीयून दवरून मागीर दुसरे कडेन वार्डान व्हरतले खंय. पूण एक्सिडंट खंय जालो? कसो जालो? आनी दयाक खंय मार लागला? तें तांणी सगळें सांगूंक ना म्हाका. हॉस्पिटलांत गेल्या उपरांत कळटलें तें आमकां. दया बरो असल्या पुरो. देवा, दयाचे रक्षण कर रे बाबा. अगो, हांवें सांगलां मगो तुमकां तो बरो आसा म्हणून. आनी हो वास कसलो येता? कितें तरी करपल्या भशेन. अरे देवा, चपाती करपली दिसता. ह्या फोनाच्या बोळांत हांव गॅस बंद करपाक विसरले. पांडुरंगा, पाव रे बाबा, म्हज्या दयाचेर लक्ष दवर रे. शांतादुर्गे, पाव गे म्हजी सायबिणी. आई तू बेश्टी उचांबळ जाव नाका, पळोवया. हांव करता गॅस बंद. तू मातशी सुशेगाद बस, पळोवया. हें पळयात, हांव हॉस्पिटलान वचून पळयता कितें जालां तें. बाय, तूं मागीर तुज्या आवयक घेवन हॉस्पिटलान यो आनी दयाचे कपडे आनी बाकीचे ताका लागपाच्यो वस्तूय वांगडा घेवन यात. हांव तुमची थंय वाट पळयतां. समजलें? बाबा, दयाक मेळटकच तूं आमकां रोकडोच फोन कर हां.
हय गो करता, पण तुमी उशीर करू नाकात आं, बेगिना येयात. हां. हे पळयात, म्हजे मातशें आयकात. तुमी उपाशे पोटाचेर वचूं नाकात. च्या आनी चपाती खावनूच वचात. तुमच्यो प्रेशराच्यो गुळयो घेवपाच्यो आसात, त्यो बी घेयात आनी मागीरूच वचात. तुमचो आनी हुस्को नाका आमकां. चल तर बेगीन च्या घाल पळोवया. बाय, म्हज्यो गुळयो हाड गो. देवा, तुजी किरपा आसूं दी रे आमचेर. आई, हांव दिता बाबाक च्या. तूं बसूनच राव पळोवया. आवय 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 गे. नर्स, दोतोर केन्ना येतलो? येवचो जालो रे. दया, अं, चड दुखता रे? अं, घावे ताजे आसात न्ही? 1-2 दीस मातसो त्रास जातलो तुका. अं, जाणा हांव बाबा. हो पळय, दोतोर आयलो. तुम्ही मातशे कुशीक रावात पळोवया. म्हाका मातसो ताका तपासूंक दियात. अं, तुम्ही कोण? हांव ताचो बापूय. आवय गे. चड दुखता रे? येऊ नाका. अं, हांव गुळयो बरोवन दिता. ह्यो गुळयो भायरसून हाडात. त्यो गुळयो ताच्या पोटान आतांच वचूंक जाय. अं, ताजें दुखता तें मागीर कमी जातलें. बरें दोतोर. मागीर परत एकदां हांव फावट मारतलो तेन्ना तपासता ताका. हे पळय, अं. भिवपाची गरज काय ना. जातलो बरो तो. चल नर्स. ओके डॉक्टर. बाबा, आई येवची ना? येतली मरे. बाय घेवन येतलें तिका. हांवें फोन करून सगळें सांगलां तांकां. अं, येन्नाच येवंक जाय आशिल्ली. अं, एक सांग म्हाका, पुलीस तुका मेळून गेले? हय बाबा. तुवें कितें सांगलें तांकां? कितें सांगतलो? सांगपा सारकें कितें आसा तर? अरे पूण कितें तरी तुवें सांगलें आसतलें तांकां. कितें सांगलें? इतलेंच. हांव गाडी चलयतालो. गाडयेन हांव एकटोच आशिल्लो. रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान हांवें गाडयेचो हेडलायटी पेटयल्ल्यो. बरें, फुडें? मदींच म्हाजी गाडी चलता चलता रस्त्याचेर कितें तरी घोव करून आपटली. त्या धपक्यान गाडी घुंवली आनी कडेक आशिल्ल्या झाडार धड करून बसली. फुडें कितें जालें तें म्हाका खबर ना. हय रे, तूं सुद्दीर केन्ना आयलो तर? बाबा, ह्या रुमान हाडून म्हाका खाटीर घातल्या उपरांत हांवें दोळे उगडले अशें दिसता. कित्याक तर ताच्या पयलींचें म्हाका कांयच खबर ना. बरें बरें, म्हाका सगळें लक्षांत आयलें. दया म्हज्या शाण्या, कितें जालें रे तुका? ही पळय, तुजी आई आयली. हुस्केतालो मरे तूं तिका? आई, बाय, तुमी बसात दया वांगडा. हांव रोकडो दोतोरान बरोवन दिल्यात ती वखदां फार्मासींतल्यान घेवन येता. असो कसो रे एक्सिडंट जालो? गाडी फास्ट चलयतालो? ना गे आई, म्हजी सदांचे स्पिडीर गाडी आसली. मागीर एक्सिडेंट कसो जालो तर? आगो, रस्त्यार मदींच कितें तरी आशिल्लें. म्हाका कांयच दिसूंक ना. गाडी कित्याचेर आपटली हे तुका दिश्टी पडूंक ना? ना मगे. आपटल्या उपरांत मोठो आवाज जालो. गाडी घुंवली आनी रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ल्या झाडार नेट्टान वचून बसली. मागीर रे? मागीर कितें जालें तें म्हाका खबर ना. ह्या रुमान म्हाका घातल्या उपरांत म्हाका सुद्दां आयली. आई, देवूच पावलो गे बाये. पांडुरंगानूच वाटायला तुका. तकलेक चड मार बसला रे? नर्स सांगताली स्कॅन केला म्हणून. भितर मार बसूंक ना खंय. भायल्यान जर मार बसला थंय तांणी टाके घातल्यात. कितले टाके पडल्यात रे? 10 अशें नर्स म्हणटाली. 10? अरे म्हाज्या बाबा, चुरचुरे गो म्हज्या पुताचे. चड दुखता आसतले न्ही रे? आई, तूं बेश्टी वयर सकयल जावं नाका. बाबा वखदां हाडूंक गेला. तेगेच ल्हव ल्हव दूख कमी जातली. आई, दया, म्हाका सांग, रस्त्यार मदीं कितें आशिल्लें तें कळ्ळें रे तुका? ना, ते पुलिसांनी म्हाका चड कांय सांगूंक ना. सायबिणी, पाव गे आमकां. ते रस्त्यार कितें आशिल्लें ते मनीस नासल्यार पुरो गे सायबिणी. आई, तूं दयाक बेश्टो नाका हा. कळटलें कितें तें. दयान कितें मुद्दम गाडी व्हरोन कोणाचेर ती मारल्या? जाणा गो बाये, पूण हांव म्हणटा तशें असलें जाल्यार आमकां सगळ्याकूच त्रास न्ही गो.
तूं मातशी ओगी राव पळोवया. नाका जाल्ले कितें चिंतू नाका. देवाचेर विस्वास दवर. हय गो बाये, आता पांडुरंगाचेरूच भरवसो. हो पळय, तुजो बाबा वखदां घेवन आयलो. बाय हा बाबा. चल नर्शीक मातशी आपोवन हाड. दयाक वखदां दिवपाक जाय अशें सांग तिका. हा बाबा. गाडयेचो सामको खुर्दो जाला मरे. दावी सायड सोबून गेल्या. कोण असले रे भितर? खबर ना. 108 घालून व्हेला खंय. ड्रायव्हर सायडीक व्हडलोसो धक्को बसूंक ना. पूण ड्रायव्हराच्या कुशीक कोण बशिल्लो आशिल्लो जाल्यार तो वाचपाची शक्यता सामकी कमी दिसता. गाडी कोणाची काय? तो उबे आशिल्ल्या पुलिसांक विचारता. पुलीस बाब, ही गाडी कोणाची ती कळ्ळा रे तुमका? दया साखळकर म्हणून कोण तरी आसा ताची. ताचो बापूय आदोगाद आसा अशें म्हणटात. हा कळ्ळे. तो रे जरी वाड्यार ताचो बंगलो आसा पळय तो आदोगाद. गाडयेत कोण असले कितें कळ्ळा? ना 108 घालून व्हेलात इतलें जाणा हांव. तेन्ना हांव नाशिल्लो. जेनी गो, म्हजे जेनी, आमकां सोडून कशें गो गेले तूं? तुका ल्हानाचे व्हड केले आनी तूं आतां ह्या वेळार कित्याक गो गेले? जेनी, म्हज्या अपूर्वायेचे जेनी. हे हाची चली गाडयेन ड्रायव्हराच्या कुशीक बशिल्ली काय कितें रे? उगी ना रे. उगीत कितें उलोव नाका. तो रडटा तो बाबलो दुधकार. ती रस्त्यार मरून पडल्या ती त्याची गाय जनी. गाडयेन पयलीं तिचेर धपको दिल्या धावेन. अरे देवा, ती गाय मेल्या म्हणून तो रडटा. म्हाका दिसली ताची गाय चली जनी गाडयेन आशिल्ली ती मेली म्हणून रडटा. बाबल्याचो सामको जीव वाचलो रे ते गायचेर. बाबल्या रडू नाका. आता जाल्ले गोष्टीक इलाज ना. देवाची इच्छा आम्ही कितें करूंक शकता? जेनी गो, म्हजे जेनी गो, इतली वर्सां सांबाळे तुका आनी आतां तूं आमकां सोडून गेला मुगो. बाबल्या आता रडून कितें उपयोग? आमी आता फुडले तयारीक लागूंक जाय. ते गाय खंय तरी व्हरून पुरूंक जाय. नाका रे अशें उलो. म्हजे जेनीक पुरपाची गजाल काडू नाका रे. जेनी, म्हजे जेनी. पूण बाबल्या, तुझ्या जनीक तू अशीच रस्त्यार दवरतलो तर? हय दवरतलो. म्हजी गाय हांगा मेल्या आनी तो गाडयेकार खंय आसा? कितें जाला, कशें जाला ही विचारपूस करपाक एकटो कोण तरी गाडयेकाराच्या घरांतलो आयलो ना. हांव ना गायक रस्त्या वयल्यान काडचो. अरे पूण बाबल्या, तो गाडयेकार हॉस्पिटलान आसा मरे. तो आतां हांगा कसो पावतलो? तो ना जाल्यार ताच्या घरांतल्यान कोणे तरी एकट्यान येवन वच. म्हजे जेनीक कांयच किंमत ना. जेनी, जेनी, म्हजे जेनी. बाबल्या चल आनी रडू नाका. आमी ते गायक मातशी कुशीक काडून दवरुया. रस्त्यार येयल्ल्या वतल्याक गाडयांक अडचण नाका. हे पळय, म्हजे गायक तुमकां हात लावंक मेळची ना, कळ्ळें? अरे पूण आमी पंचनामो केलो, गाडयेचो केलो, तुज्या गायचो केलो, सगळे फोटोय काडले. मागीर आतां अडचण कसली आसा? चल उठ. लोकांक बेश्टे त्रास दिवं नाका. एक सांग, म्हजी गाय मेल्या तिचें लुकसाण कोण भरून दितलो? तूं दिता? हांव कित्याक दितलो? तूं गाडयेकारा कडल्यान उलय मरे. गाडयेकारा कडल्यान उलय? तो सांगा. तो हॉस्पिटलान आसा मरे. तशें जाल्यार म्हाका पयशे कोणा कडल्यान मेळटे ते तूं सांग. तुका पयशे मेळूंक जाय जाल्यार तूं गाडयेकाराचेर केस घाल. केस घालू? मागीर म्हाका पयशे मेळटले? तूं गॅरंटी दिता? हें तुजें नाका जाल्लें मरे. हांव कशी गॅरंटी दितलो? ना मरे, मागीर तूं उलोव नाका. पयशे मेळ्या बगर हांव गाय कुशीक काडूंक दिवचो ना. तशें जाल्यार आमकां तुजी गाय फोर्सान सायडीक काडची पडटली. तुमकां म्हजे गायक हात लावंक मेळचो ना. सारकें बाबल्याचें. तुमी पंचनामो करतले आनी हांगासान चलूंक लागतले. गाय काडूंक कुशीक उडयतले आनी मागीर बाबल्याचें नुकसान जालां तें कोण दितलो? बाबल्या, पुलीस सांगता म्हणून तू केस बी करपाची भानगडीत पडू नाका. तुका पयशे बीन काय मेळचे ना. तुझें लुकसाण मेळपूक जाय जाल्यार तूं आत्ताच नेट धर. बाबल्या,
आम्ही असा हा तुझ्या फाटल्यान तू कांयच भिवू नका पयशे मेळ्या बगर गाय काडपाची ना. तुम्ही सगळ्या म्हज्या फाटल्यान आसात मरे. हय हय. बाबल्या तू गाय हांगासरल्यान हालोवंक दिता काय ना? ना बाबल्याक गायचे पयशे मेळ्या बगर तो गाय कुशीक काडचो ना. कितें रे बाबल्या? तशें जाल्यार आमकां आतां फोर्सूच वापरचो पडलो. तुम्ही ते कशें करता ते आमी पळयता. हय हय कितें रे? हय हय हा. सारकें. मेळची ना रे मेळची ना गाय कुशीक काडूंक मेळची ना. हाय हाय गायचे पयशे मेळूंक जाय. हाय हाय गायचे पयशे हे मेळूंक जाय. हे मुगी रावा सरपंच येता. बाबल्या तू सरपंचा कडेन कितें ते उलय रे बाबा. बाबल्या कितें जालां रे? तुजी गाय मेली खूब वायट जालें. आतां तिका कुशीक काडून दवरुया न्हू. सगळ्या लोकांक त्रास जाता. लोकांक त्रास जाता म्हाका जायना. म्हजें लुकसाण कोण दितलो? तिका पुरपाक आतां खर्च जातलो तो कोण दितलो? हे पळय गाय पुरपाक जो खर्च जातलो तो हांव पंचायती कडल्यान ठराव करून हांव दितां. तें जावंक ना जाल्यार म्हज्या बॉल्सांतल्यान दितां. पूण आतां ती गाय आमी कुशीक काडुया. गायक पुरपाचे पयशे तूं दिशीत पूण म्हजी येदी व्हडली गाय गेल्या तिचे पयशे कोण दितलो? पयशे मेळ्या बगर हांव गायक हात लावन दिवचो ना. पयलींच सांगून दवरता. अरे आमी उलोवया गाडयेकारा कडेन. गाडी कोणाची रे ती? आदोगाद साखळकराची. साखळकाराची मरे. तो आमचोच मरे. बाबल्या आमी दोगूय ताच्या कडेन या आनी उलोवया. जालें? अरे तो घेतलो तुज्या मनार. तू घेता मरे हवालो. म्हजें लुकसाण भरून येवपाक जाय. तें तुका आतांच कशें सांगू. पूण फूल ना पाकळी कितें तरी तो दितलो हें हांव सांगूंक शकता. म्हजें लुकसाण कितलें जालां तें तूं जाणा. 50,000 रुपया दितलो मरे तो इतले पयशे. 50,000? कसली गाय रे ती? जर्सी? जर्सी नासली म्हूण कितें जालें? म्हजी गाय ती फावटीक 2 लिटर दूद दिताली. म्हजो दिसपट्टो खर्च सुट्टालो. अरे तरी पूण 50,000 रुपया खूब जायना रे. त्या आदोगादाक काय भिते. बाबल्या कमी करू नाका. म्हाका 50,000 रुपया मेळोकूच जाय. ना जाल्यार हांव गायक हांगाच दवरपी. हे पळय बाबल्या गायक पुरपाचो खर्च हांव दितां असो हांव तुका शब्द दितां. आतां ती गाय मातशी आमी कुशीक काडुया. पळय लोक जमूंक लागल्या. अरे रस्त्यार अशी अडचण करप बरी न्ही. आमी आदोगाद साखळकारा कडेन मागीर उलोवया मरे. जालें? बाबल्या ह्यो धड गजाली न्हू. तुका पयशे मेळत अशें म्हाका दिसना. तू आतांच नेट धर. ना जाल्यार बाप्पाय ना आनी पुडवे ना अशी तुजी गत जातली. सारकें तुजें. आतां ओगी रावप ना. चलात रे रस्तो सामकोच ब्लॉक करुया. दोशी वाटेंतल्यान गाडयो सोडू नाकात. चलात चलात चलात. हय हय तशेंच करूया. चलात चलात रे चलात. न्याय दियात न्याय दियात. आमच्या बाबल्याक न्याय दियात. 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 अरे अरे तुम्ही कितें करतात रे? रस्तो बंद करतात. एके वटेन तरी गाडयो सोडात मरे. पयलीं बाबल्याचो प्रश्न सोडयात मागीर आमी गाडयो सोडटा. न्याय दियात न्याय दियात. आमच्या बाबल्याक न्याय दियात. न्याय दियात न्याय दियात. आमच्या बाबल्याक न्याय दियात. न्याय दियात न्याय दियात. आमच्या बाबल्याक न्याय दियात. हॅलो हॅलो साहेब हांव रामा उलयतां. हांगा ह्या लोकांनी जमून रस्तो ब्लॉक केला. तोशी वटेन गाड्यांची व्हडली लायन लागल्या. तुम्ही कितें तरी करात साहेब. बाबल्या कितें रे हें? तुवें कितल्या जाणांची वाट लायल्या ती पळय. अरे कामाक वचपी लोक आडावन उरल्यात. शाळेंत वचपी भुरगीं आडकल्यात. बाजारांत सामान विकपाक आयिल्लीं मनशां हांगाच उरल्यात. अरे कोणाक दोतोरा कडेन वचपाक जाय. कोणाक हॉस्पिटलांत वचपाचें आसतलें. ह्या मनशा भितर कोण सिरियस आसलो जाल्यार ताचो हांगाच जीव वचूंक शकता. अरे कोणाचो इंटरव्यू आसूं शकता. कोणाक बस ट्रेन विमान धरपाचें असलें जाल्यार तो टायमार कसो पावतलो. विचार कर बाबल्या. चल आमी ती गाय कुशीक काडून दवरुया. सरपंच हांवें एकदां सांगलां न्ही
ना म्हणल्यार ना, हांव गाय हांगासरल्यान हालोवचो ना. म्हजें लुकसाण जालां तें भरून दियात, हांव आत्तां गाय कुशीक काडटा. बाबल्या तू कांयच भिव नाका, आमी सगळे तुजे फाटल्यान आसात. त्या आदोगादाक सकाळकाराक सारकी बुद्ध शिकोया. अरे पूण ताची कितें चूक? ताणें गायचेर गाडी मुद्दाम हाडून मारल्या. पूण ताचो चलो गाडी चलयनासलो. जालें तर बाबल्याची एदी व्हडली गाय ताच्या खातीर मारूंक ना. ताणें बाबल्याक 50,000 रुपया दिवपाकूच जाय. हाय हाय गायचे पयशे मेळूंक जाय. हाय हाय गायचे पयशे मेळूंक जाय. हाय हाय बाबल्याक पयशे मेळूंक जाय. हाय हाय बाबल्या पळय, तुटासर ताणून धरू नाका. बरो विचार कर, चड ओडून धरू नाका. हांव खंय ओडून धरता, म्हाका पयशे मेळटकूच जाले. अरे हांवें सांगलें मरे तुका, फाल्यां आमी आदोगाद साखळकराक वचून मेळुया म्हणून. म्हाका ताचे कडल्यान पयशे मेळटले अशें दिसना. एकदां हांवें काय कुशीक काडली म्हणटकूच म्हाका मागीर कोण लागीं धरचो ना. म्हाज्या जाल्ल्या लुकसाणीचो कोण विचार करचो ना. अरे साखळकाराचे गाडयेचें लुकसाण जालां मरे. ती पळय ताची गाडी, सगळी डावी सायड काबार जाल्या. ती सारकी करपाक तूं मागता त्या पयशा परस चड लागतले. आनी ताचें लुकसाण तुज्या परस चड जालां. सरपंच, ताची गाडी आणि म्हजी गाय हाची तूं तुला करता. पयशे मोडटकूच गाडी सारकी जातली, पूण कितले पयशे वतले जाल्यार लेगीत म्हजे गायचो जीव परत येवचो ना. कळ्ळें? तें कांय ना, म्हाका पयशे मेळूंकूच जाय. बाबल्या, आदोगाद साखळकाराचो पूत हॉस्पिटलांत आसा. तो कसो आसा तें देवूच जाणा. आनी अशा वेळार तुवें अशें ओडून धरप बरें दिसता? म्हाका तें लागना. हांव म्हज्या संवसाराचें चिंत्ता. म्हजी जेनी गाय गेल्ल्यान म्हज्या संवसाराचे फुडें कितें जातलें हाचें म्हाका पडलां. तुका सांगपाक कितें? बाबल्या, तूं हें कितें करता पळय तें फाल्यां सगळ्या पेपरांनी येतलें. सबंद गोंयांत ही बातमी जातली. आनी आमच्या गांवचें नांव पिड्ड्यार जातलें. तुका हें चलतलें? हें पळय, म्हाका गांवचें पडूंक ना. फाल्यां गांव म्हाका पोसूंक येवचो ना. बाबल्या सारकें तुजें आं, वालोर तुका. तूं फाटीं सरपाचो ना. पयशे घेतल्या बगर गाय काडचो ना हें सांग सगळ्यांक. सोडचे ना रे, सोडचे ना, गाडयो आमी सोडचे नात. सोडचे ना रे, सोडचे ना, गाडयो आमी सोडचे ना. सोडचे ना रे, सोडचे ना, गाडयो आमी सोडचे नात. सोडचे ना रे, सोडचे ना. अरे कितें जाला? रस्तो क्लियर करात मरे, आमकां कामार पावपाक जाय. वायलो शाणो, करता रस्तो क्लियर. गायचे 50,000 दी बाबल्याक. आत्ता करूया रस्तो क्लियर. बरो मरे तुमचो न्याय. ना खंय आनी आदोळी खंय. हांव कित्याक दिवं 50,000? दिवचो ना मरे, मागीर उलो नाका. चल हांगासा. बरें वता. हांगा आतां तुमचेंच राज्य जालां अशें दिसता. सुबेज उलो नाका. चल हांगा सरलो. वता काय ना? पळलो. न्याय दियात, आमच्या बाबल्याक न्याय दियात. न्याय दियात, न्याय दियात, आमच्या बाबल्याक. हे उगी रावात. सरकारी गाडी आयली. मामलेदाराची कशी दिसता. वांगडा 2 जीपी भरून पोलिसू हाडल्यात. बाबल्या, भिवपाची कांयच गरज ना. आमी सगळे आसात तुज्या वांगडा. ए मामलेदार सकयल देवलो रे. बाबल्या तुका आपयलो जाल्यार तूं वचूं नाका. तूं तुज्या गाय वांगडाच राव. मामलेदार हांगाच येता रे. तशें जाल्यार बरें जालें. साहेबाकूच सोडून हो बाबल्याचो प्रश्न. ही गाय कोणाची रे? म्हजी साहेब. नांव कितें तुजें? बाबलो दुधकार साहेब. गाय कुशीक कित्याक काडिना रे? अरे गांवचो सरपंच अंकुशूय आसा मरे हांगा. अंकुश कितें जालां? साहेब, हांवें ताका तरांनी सांगून पळयलें. गाय पुरपाचो खर्च लेगीत दिता अशें सांगलें. गाडयेच्या मालका कडेन उलोवन ताचे कडल्यान मजत घेवया अशेंय सांगलें. पूण हो बाबलो आयकपाकूच तयार ना. ताजें कितें म्हणणें आसा? तो म्हणटा गाय मेल्ल्यान ताचें जें लुकसाण जालां ताचें ताका 50,000 मेळूंक जाय. आं? बाबल्या कितें रे बाबा हें? गाय कसली तर तुजी? हे गायचे 50,000 मागपाक हे गायन दिसाक 10 लिटर दूद दिवपाक जाय. बाबल्या दिताली मरे ही गाय इतलें दूद? उलय मरे. अरे लुकसाण मागतना मात तरी विचार करूंक जाय. तोंडाक येता तितले पयशे मागता. ना, तुजी गाय गेल्ल्यान तुजें लुकसाण जालां हें कोणूय मान्य करतलो. पूण इतले पयशे?
हें साप चुकलें तुजें. हांवें ताका हेच सांगलें. तुजें लुकसाण जालें म्हणून तूं रस्तो हाडून शेकड्यांनी लोकांचें लुकसाण करता. आमकां सगळ्यांक वेटीक धरता. ही खंयची पद्दत रे? तुजें तुज्या गांवाचें तुज्या तालुक्याचें नांव पिड्ड्यार करता मरे तूं. हांवें ताका हें लेगीत सांगिल्लें. अंकुशान तुका हें सांगिल्लें मरे, तरी तुवें ताचें आयकूंक ना. इन्स्पेक्टर, खंय आहा रे तो? हांगा यो. हाका आनी त्या गाडयेकाराक दोगांयकूय एकाच वेळार पुलीस स्टेशनाचेर आपोवन घे. त्या दोगांय कडेन उलय. बाबल्याक ताचें लुकसाण जालां तें मेळटा काय पळय. दोगांयचें समाधान जाता अशें कितें तरी थाराय. तें जायना जाल्यार तांकां तूं म्हजे कडेन घेवन यो. कळ्ळें? हय साहेब. आनी तुमी रे, बाबल्याक चूक कितें बरोबर कितें हें सांगचें सोडून ताका रस्तो हाडोवपाक आनीक फोर्स दिता. इन्स्पेक्टर साहेब, हें पळय, म्हज्या वांगडा आशिल्ल्या पुलिसांक घेवन ती गायक कुशीक काड. सरपंच, ती गायक पुडून घेवपाची वेवस्था करता मरे तूं? हय साहेब. इन्स्पेक्टर, तुज्या कामान कोण आडकळ हाडीत जाल्यार तांकां धरून घाल तुज्या जिपीन आनी व्हर पुलीस स्टेशनार. बाबल्या, तुजें जाल्लें लुकसाण तुका मेळटलें अशें हांव तुका उतर दितां. कितें तुजो आसा मरे मामलेदाराचेर विश्वास? हय साहेब. आतां उठ ते काय घडलो. पुलिसांक तांचें काम करून दी. चलात रे. हॅलो हॅलो, तू गो हे पळय, इडल्यो करपाक घेतल्या. हय हय, किचनांतल्यानूच उलयता. दयाक इडल्यो खूब आवडटा न्हय. हय हय, आतां आसा बरो. आजून टाके काडूना, घावे बरे पेकुना. हे आतां वचपाचें आसा हॉस्पिटलांत. हय, हे थंय पावतकच बाय येतले घरा. हय हय, दया करता फोन म्हाका. मागीर म्हाकाय तेची वासपूस करपाक मेळटा. हय गे बाये, ताचो जीव वाटावलो हेच नशीब. गाडयेचें कितें घेवन बसल्या, ती करूं येता सारकी. आगो, हांव तुका मागीर फोन करता हा. आतां मातशी गडबड आसा. बरें गो. आतां परत आनी कोणाचो फोन काय? आयकल्या? खंय वो? मातशे भायर येयात. फोन घेयात पळोवया. आयलो आयलो. हॅलो हॅलो, दयाचो फोन गो तो. हां सांग. कितें? हय हय, इन्शुरन्स कंपनीचे मनीस गाडी पळोवन गेले. फोटोय मारल्यात तांणी. हय हय, गाडी ओडूनय व्हेली कंपनीन. तांणी रिपेर कामाचो एस्टिमेटूय दिला. हांव आतां तुजे कडेन येतना घेवन येता. आं, 1.5 लाख सुमार आसा. चडशे पार्ट नवीनूच घालचे पडटा न्हू, ते खातीर पयशेय चड जाल्यात. हो पळय, आत्तां भायर सरता हांव. बाकीचे मागीर उलोवया. बाय आसा मरे थंय? हां हां, बरें तर, दवरता फोन. आतां कोण आयलो काय? अरे सरपंच अंकुश, यो यो, भितर यो. यात यात, बसात. कशे आसात तुमी साखळकर बाब? फॉर्त रे. तूं कसो आसा? आसा बरो. दया कसो आसा? आसा बरो. टाके अजून काडूंक ना. घावे भरत आयल्यात रे. आनी कांय दीस उरतलो तो हॉस्पिटलांत. आतां कोण आसा ताच्या वांगडा? ताची भयण आसा. हांव आतां वतलों दया कडेन. हांव पावतकूच तें घरा येतलें. काम वाटून घेतलां दिसता दुवेन आनी बापायन. कितें करतलो बाबा? करूंक जाय न्ही. तरी ताचो जीव वाटावलो हेंच व्हडलें. देवानूच राखलो ताका. सारकें. तूं दयाची खबर घेवपाकूच आयल्लो काय आनीक कितें काम आशिल्लें? आनी हो कोण? हां,
तुम्ही हाका वळखूंक ना न्ही? हो बाबलो दुधकार. हा कळ्ळें. हांवें हाका पयलीं पळयला, पूण नांव नकळो आशिल्लो. त्या दिसा दयाच्या एक्सिडेंटाची बातमी पेपरार आयिल्ली तेन्ना ह्याचें नांवूय दिल्लें. ती गाय मेल्या ती ह्याचीच न्हू? हय, दयाची गाडी आपटली ती हाचेच गायक. त्याच संदर्भात तुका मेळपाक हो म्हाका घेवन आयला. सांग, कितें उलोवपाचें आसा? ताचें कितें म्हणणें आसा तें तुका सांगता. दयाची गाडी आपटून त्याची दुधाची गाय मेली तेन्ना ताचें जें लुकसाण जालां तें तुमचे कडल्यान ताका मेळचें अशें ताका दिसता. कळ्ळें. हे पळय बाबल्या, म्हाज्या चल्याची गाडी रस्त्यार आशिल्ले तुजे गायचेर बसून ती मेली. खूब वायट जालें. तुजें लुकसाण जालां हें मान्य करूंकच जाय. कितलें जालां तुजें लुकसाण? तो 50,000 अशें म्हणटा. अशें? हे 50,000 हांवें दिवचे अशें तुजें म्हणणें आसा बाबल्या? हय. कित्याक? कित्याक म्हणजे तुमची गाडी आपटून म्हजी गाय मरूंक ना तर? बाबल्या, सारकें आयक. आमची गाडी आपटून तुजी गाय मेल्या हें खरें, पण हें लुकसाण हांवें भरूंक जाय काय कितें हें पुलीस आनी ताच्या उपरांत मामलेदार थारायतलो अशें ताणें तुका सांगलें न्ही रे? मागीर तूं पयलींच म्हजे कडेन कित्याक आयला? साखळकर बाब, आयकात. बाबल्यान म्हाका तुमचे कडेन पयलीं या अशें म्हटलें. तुमचे कडेन जर लुकसाणीचो प्रश्न सुटलो जाल्यार मागीर आनी फुडें पुलीस आनी मामलेदारा कडेन आनीक वचचें पडचें ना अशें ताचें म्हणणें पडलें. त्या खातीर तो म्हाका घेवन आयला. मागीर तुमी कितें म्हणटात साखळकर बाब? हे पळय बाबल्या, तुजें लुकसाण कितलें जालां हें थारावपाचें काम पुलिसाचें, म्हजें न्हू. तें लुकसाण कोणें दिवपाचें, कितलें दिवपाचें हें मामलेदार थारायतलो. हें सगळें अशें आसतना आमी मदीं तातूंत धवळाधवळ करप सारकें न्हू. तशें आमी केलें जाल्यार मामलेदाराकूय राग येतलो. तेन्ना पुलिसांक आनी मामलेदाराक कितें तें थारावं दी. हाचो अर्थ म्हजें लुकसाण जालां तें तुमी दिवपाक तयार ना तर? स्पश्टूच सांगचें जाल्यार ना. म्हणल्यार आतां तरी म्हजें म्हणणें तशें आसा. मामलेदार कितें थारायता ताचेर मागीर फुडलें कितें तें. पयलें मरे अंकुश, हांव कसो त्रासात पडलो तो म्हणून हांव म्हजी गाय रस्त्या वयल्यान काडपाक तयार नाशिल्लो. फुडें अशें जातलें हाची म्हाका कल्पना आशिल्ली. आरे पूण तूं अशें कित्याक समजता? तुका मामलेदारान त्या दिसा कितें सांगलां? तुजें समाधान जाता असो उपाय तो काडटलो. चल या आमी. हांगा येवन कांय उपयोग जालो ना. बरें तर साखळकर बाब, आमी वतात. आतां तुमी हॉस्पिटलांत वतात न्हू? दयाची खबर घेतालो म्हणून सांगात ताका. बरो जावन बेगीन घरा यो म्हणचें. सांगता हांव ताका. बरें तर. खंय गेले गो? जाले तुज्यो इडल्यो? हय डब्यात भरता. बेगीन हाड पळोवया. हो सरपंच दिस्त ह्या वेळार आयलो. आज उशीर जातलो म्हाका हॉस्पिटलांत पावपाक. तेवटेन बाय म्हजी वाट पळयता आसतलें. चल गो, बेगीन दी पळोवया सगळें. अरे ती फायल वर रे. आणि तो बाबलो दुधकार आणि आदोगात साखळकर आयला जाल्यार त्या दोगांकूय धाडून दी हांगा. येयात, बसात. बस बाबल्या खुर्चेर. अरे भिवपाची कांयच गरज ना. बाबल्या, त्या दिसा तुवें आमकां सगळ्यांक हालयलें मरे. म्हाका तर तेन्ना तूं सामको लिडर कसो दिसलो. आतां राग निवळ्ळा मरे. तुजो प्रश्न सोडोवपाक मामलेदाराक लेगीत तुजे कडेन येवचें पडलें. गांवच्या सरपंचाक तुका पांयां पडपाक लायलो. कापास रे बाबा तूं. पूण कितें उपयोग? म्हाका फटयले तुमी. म्हाका म्हजें जाल्लें लुकसाण कोणा कडल्यान मेळटलें अशें दिसना. अशें कित्याक म्हणटा तूं? साखळकर बाब म्हजें म्हणणें आयकुपाकूच तयार ना. कित्याक आयकूं? तुवें जाय तें सांगलें म्हणून हांव तें सगळें आयकून घेवं? तुमचे गाडयेन धपको दिल्ल्यान म्हजी काय बरी दुधाची गाय मेली म्हणटकच म्हजें जाल्लें लुकसाण तुमी भरून दिवं नाकात. आतां हांव तुका विचारतां, म्हजें जाल्लें लुकसाण कोण दितलो तें तुवें दिवं नाका? खंयचें लुकसाण? आनी हांवें तुमकां दिवप? पिशेपणां पांगरूं नाका. म्हज्या गाडयेचें 1.5 लाखाचें लुकसाण जालां. म्हजो चलो आजून मेरेन हॉस्पिटलांत आसा.
ताका 10% पडल्यात. आमकां घरच्यांक दीस रात आमची सगळीं कामां सोडून त्याच्या वांगडा हॉस्पिटलांत रावचें पडटा. आनी हें सगळें तुजी गाय रस्त्यार आशिल्ल्यान जालां. तुजी गाय जर रस्त्यार नाशिल्ली जाल्यार म्हजो चलो सुशेगाद आसतलो आशिल्लो. आमकांय आमची कामां करूंक मेळटलीं आशिल्लीं. आनी म्हजे गाडयेचेंय लुकसाण जावचें नाशिल्लें. म्हजें जाल्लें हें सगळें लुकसाण तूं दिता मरे. बाबल्या, साखरकर बाब उलयता तातूंत कितें फट आसा? तूं म्हणटा तांचे गाडये खातीर तुजी गाय मेली आनी ते म्हणटात तुजे गाय खातीर तांचो चलो हॉस्पिटलांत पावलो आनी तांच्या गाडयेचेंय नुकसाण जालें. तरी बरें, तांचो चलो वाटावलो, ताचें कितें बरें वायट जाल्लें जाल्यार? हांव कितें म्हणटा तें तुका कळटा मरे बाबल्या? होय, कळटा. तुका आनीक एक म्हाका सांगपाचें आसा. बरें करून आयक. सांगात. अरे, दया साखळकरच्या एक्सिडंटची फायल हांगा हाड रे. हाडली? बरें आसा. आनी आमी काडिल्ले गायचे फोटो आसा मरे भितर? हय साहेब. गूड. हे पळय बाबल्या, हे फोटो बारीकसाणेन पळय. तुजे गाय फक्त तकलेर मार बसला, तिच्या आंगार आनी खंय दुखापत ना. हाचो अर्थ असो, गाडयेचो धपको तिच्या तकलेर बसतकच तिचो आत्ताक जीव गेला आनी ती जाग्यारूच मरून पडल्या. पूण हांचेच गाडयेन धपको दिला न्हू. मातसो राव, फुडें आय. आमी तुजे गायची तकले मेरेन उंची काडल्या. ती उंची गाडयेच्या बोनेटा परस चड आसा. म्हणटकच तुजी गाय रस्त्यार उबी नाशिल्ली, ती रस्त्यार बशिल्ली. उबी आशिल्ली जाल्यार तिचे तकलेक मार बसचो नाशिल्लो. खंयच्या तरी एका पायाक मार बसपाचो. पूण तशें कांयच जावंक ना. गाय बशिल्ली असली म्हणून कितें तिचे गाडी ठोकप? तुजे गायचो रंग कसलो आशिल्लो? काळो. रस्तो काळो, गाय काळी. काळ्या रस्त्यार बशिल्ली काळी गाय खंयच्या ड्रायव्हराच्या लक्षांत येतली? तूं अदमास कर. कळ्ळें. म्हणटकच हांवेन आनीक लुकसाणीची भाशाच करची न्हय तर. हांवें तशें खंय म्हणा. तुजें नुकसान जालां हें आमकां सगळ्यांक मान्य आसा. पूण तुवें दुसरी बाजू लक्षांत घेवंक जाय. तुजे गायक लागून साखळकरूय त्रासान पडल्यात. खरें काय फट? खरें. पूण हांव खंय आनी साखळकर बाब खंय? म्हजी दुधाची गाय गेल्ल्यान म्हाज्या संवसाराचें कितें जातलें तें तुमकां सांगून कळचें ना. तुमकां तोंडान सांगपाक कितें? हे पळय बाबल्या, बेश्टो रागार जावं नाका. फाल्यां 10 सुमार तुमी दोगूय हांगा येयात. हांव तुमकां म्हजे वांगडा मामलेदारा कडेन व्हरता. हांवें तांची अपॉयंटमेंट घेतल्या. येता. आनी कितें करतलो? अशें म्हणू नाका. मामलेदारान तुजो प्रस्न सोडयता म्हणून सांगला न्ही. जालें तर ताचेर विश्वास दवर. आतां तुमी चलात. फाल्यां हांगा टायमार येयात. हांव तुमची वाट पळयतां. हें पळय, हांवें सरपंच अंकुशा गाय दाखयल्लो. तो आयला जाल्यार पळय. आनी भायर एक इन्स्पेक्टर आपल्या वांगडा 2 जाणांक घेवन आयलो आसतलो. तांकां सगळ्यांक भितर धाड. साहेब, सगळे आयल्या. धाडू? धाड धाड मरे. यात यात. अंकुश, बस. बाबल्या, तुजें नांव बाबलोच मरे. तूंय बस. आनी हे? साहेब, हे आदोगाद साखळकार. हांचोच चलो ती एक्सिडंट जाल्ली ती गाडी चलयतालो. बसात बसात सगळे. इन्स्पेक्टर, तुकांय बसपाक हरकत ना. साखळकर बाब, कसो आसा तुमचो चलो? बरो वाटावला? देवाचीच कृपा म्हणपाक जाय. हॉस्पिटलांतल्यान घरा आयलो काय ना? ना अजून. आनी 2 दिसांनी डिस्चार्ज दिता म्हणून सांगला. जावं. बरी गजाल आसा. इन्स्पेक्टर, तुवें ह्या प्रकारान कितें तोडगो काडला? बाबलो कितें म्हणटा? साखळकर बाबाचें कितें म्हणणें आसा? साहेब, बाबलो आपलें जाला तें नुकसान आपणाक मेळपाक जाय अशें अजुनूय सांगता. बाबल्याचे गायक लागून तांचेंय नुकसान जालां अशें साखळकर बाब म्हणटात. पूण तांची कसलीच मागणी ना. आतां म्हाका हो एक्सिडंट कसो जालो हें मातशें सविस्तर सांगशीत? साहेब, त्या दिसा दया साखळकर म्हळ्यार हांचो चलो आपली गाडी घेवन घरा येतालो. सकाळची 6 जाल्ली
पूण सगळ्याक काळोख आशिल्लो. गाडयेच्यो हेडलायटय पेट्टाल्यो. बाबल्याची काळी गाय रस्त्यार बशिल्ली. काळ्या रस्त्यार काळी गाय बशिल्ल्यान दयात ती दिश्टी पडली ना. ताची गाडी गायचेर तकलेर आपटली. धपक्या बरोबर गाडी घुवली आणि सायडीच्या झाडार वचून बसली. बाबल्याच्या गायन जाग्यारूच प्राण सोडलो. दयाच्या गाडयेचीही डावी सायड सामकी काबार जाल्ली. दयाची सुद्द गेली. ताका 108 घालून हॉस्पिटलान व्हेलो. ताचे उपरांत कितें जालें ते तुमकां खबर आसा. हय. बाबल्या, साखळकर बाप, इन्स्पेक्टरान आतां जें सांगलां तें तुमी सगळें आयकलां. सारकें आसा न्ही तें? हय साहेब. साखळकर बाप, तुमचो दया आतां सारको जावन घरा येतलो. तुमची गाडी आतां सारकी जातली. बाबल्याची गाय मेल्यार ती मात परत येवची ना. सारकें साहेब. आतां प्रश्न उरला तो बाबलो जाची अपेक्षा करता त्या लुकसाणीच्या पयशांची. बाबलो 50,000 रुपया म्हणटा, पूण ते गायक इतले पयशे खूब चड हें कोणूय सांगतलो. कितें बाबल्या? साहेब, म्हजी गाय गेल्ल्यान हांव सामको त्रासात पडला. हेय लक्षात घेयात. अरे ते लक्षांत घेवनूच हांव उलयतां. एक सांग, तुजे कडेन गोरवां कितलीं आसात? साहेब, आतां म्हजे कडेन एकूच गाय उरल्या, पूण ती दूद दिना. एक्सिडेंटान मेल्ल्या गायचे एक ल्हानशें पाडकुलें आसा, जाली. आनी गोरवां ना. ह्या गोरवांक खंय बांदता तूं? ल्हानसो गोठो आसा म्हजो. खोपूच म्हणल्यार जाता. खावड कितें घालता तांकां? सुकें गवत. पूण मागीर चरपाक तांकां भायर सोडटा. तुजी गोरवां जेन्ना तूं भायर सोडटात तेन्ना राखण करपाक तूं तांच्या वांगडा वता? तशें कित्याक करपाक जाय? ती येतात परत घरा. दूध काडून जालें काय हांव तांकां परत सोडटा. एक्सिडेंट जाला त्या दिसा तूं तुजे गाय वांगडा नाशिल्लो तर? नाशिल्लो साहेब. तुका खबर आसा बाबल्या, गोरवां गोठ्यान बांदून दवरपाक जाय. तांकां भायर सोडलीं जाल्यार कोणें तरी तांच्या वांगडा राखण करपाक आसूंक जाय. तूं तुज्या गोरवांक वाऱ्यार सोडटलो, ती खंय तरी गाडयेक आपटटली, तांकां दुखापत जातली वा तांचो जीव वतलो. मागीर तूं आपलें लुकसाण जालां अशें म्हणून रोड ब्लॉक करतलो, पयशे मागतलो, लोकांक वेटीक धरतलो. अशें जावंक शकना बाबल्या. अंकुश, तूं काय सांगता? तूं सरपंच. तुज्या गांवांत कोणा कोणा कडेन गोरवां आसात तांकां एक दीस पंचायतीन आपय. तांकां सांग, एक तर तांची गोरवां गोठ्यान जाय, ना जाल्यार भायर सोडली जाल्यार राखण्या वांगडा जाय. तुजें ताणें आयकलें जाल्यार बरें आसा. ना जाल्यार तुजे लागचे गोशाळेक फोन कर आनी तांकां गांवांत रस्त्यार भोंवता ती गोरवां घेवन वचात म्हूण सांग. जांकां खऱ्यांनीच गोरवांची गरज आसा तांकां गोशाळेचो खर्च दिवन हाडून गोरवां परत घरा. इन्स्पेक्टर, सरपंचाक हांवें जें सांगलां तें तुज्यानूय करूं येता. आमकां खंयच्याय गजालीचें म्हत्व समजना. बाबल्या, म्हाका एक सांग, तो दया त्या एक्सिडेंटान वाचलो म्हणून सांग, पूण ताजें कितें बरें वायट जाल्लें जाल्यार? हांव कितें सांगूंक सोदतां हें कळटा मरे तुका? कळटा साहेब, कळटा. आचोड म्हाका म्हजे मेल्ले गायची लुकसाण भरपाक कांयच मेळची ना तर? नाच मेळची, पूण तूं गरीब आशिल्ल्यान तुका आमी सगळ्यांनी आदार दिवं येता. सरपंच अंकुश, हो 1,000 रुपया हांव दिता, तो तुजे कडेन दवर. बाबल्या, तुका मदत करपा खातीर हांवूय 1,000 रुपया अंकुशा कडेन दिता. अंकुश, हे घे. अंकुश, आतां आनीक एक काम कर. गांवांतल्या बरी दानत आशिल्ल्या लोकां कडल्यान बाबल्या खातीर पयशे एकठांय कर. त्या दिसा हाच्या वांगडा न्याय दियात, न्याय दियात, बाबल्याक आमच्या न्याय दियात अश्यो घोशणा दिताले, तांकांय मेळ. आनी ते बाबल्याक कितली मदत करता तें पळय. बाबल्याकूय मनीस कशें आसता तें कळटलें तरी. दुसरें, जमयल्ले पयशे बाबल्याच्या हातान दिवं नाका. ते परस त्या पयशांनी ताका बरी दुदाची गायूच घेवन दी. करता मरे सगळें? करता साहेब. गूड गूड. बाबल्या, जालें मरे तुज्या मना सारकें? तुका आतां सरपंच दुदाची गाय घेवन दितलो. साखळकर बाब, तुमी बाबल्याक मदत केली हाचें म्हाका खूब बरें दिसलें. अशें कितें? दरेकान मनीसपण म्हणून राखूंक जाय न्ही.
साहेब देव बरें करू. बरें तर तुमी वचात आता आणि हांवें सांगिल्लें लक्षांत दवरात. हय साहेब. तर अशे तरेन मिल्ले गायची गजाल सोंपली. कितलेशेच कडेन एक्सिडंट जावन रस्त्यार गर्व मरतात. त्या प्रकरणाचो शेवट कसो जाता हें म्हाका खबर ना. पूण म्हजे बाबतींत जे तरेन जालो तसो जाल्यार कितलें बरें जातलें. सांगपाचें म्हळ्यार ह्या एक्सिडंटा खातीर आनिकूय खुबश्यो बऱ्यो गजाली घडल्यो. आमच्या तालुक्याचो मामलेदार आनी म्हजो बाबा बरे घट्ट इश्ट जाले. अंकुश सरपंच खूब फावटी ताची कितेंय कामां आसल्यार बाबाक मेळपाक येता. हां, सांगपाचें म्हळ्यार अंकुशान बाबल्याक नवीन दुधाची गाय घेवन दिली. लोकांनीय ताच्या बऱ्या कामाक पयशे दिवन हातभार लायलो. बाबलो आतां आमगेर गायचें दूध घालपाक येता. आनीक एक, म्हजी गाडी सारकी जाली. आतां रातच्या वेळार गाडी चलयतना बाबल्याच्या काळे गायची याद जाता आनी म्हजे कडल्यान गाडयेची स्पीड आपसूक कमी जाता. तुम्ही आयकलें नभो नाट्य मेल्ले गायची गजाल. बरोवपी आशिल्ले श्री अनिल नाईक. सादर करपी संस्था आशिल्ली श्री पांडुरंग प्रासादीक नाट्य मंडळ, विठ्ठलापूर, साखळी. भूमिका आनी कलाकार: दया महंतेश बेजापूरकर, आई करुणा नाईक, बाबा गिरीश सावयकर, बाय शिल्पा साखळकर, दोतर राहुल बाटवडेकर, नर्स करिश्मा आमोणकर, पयलो मनीस केशव नाईक, दुसरो राजेश शिरोडकर, तिसरो संजय रेवंडीकर, चौथो जय कृष्ण गांवकर, पुलीस राजेंद्र चारी, बाबलो लक्ष्मीकांत सावंत, सरपंच दामोदर मालवणकर, इन्स्पेक्टर मुकुंद नाईक, मामलेदार अनिल नाईक, पिऊन गिरिराज आमोणकर, पार्श्वसंगीत डॉक्टर सुफला पुजारी. आकाशवाणी पणजे खातीर प्रस्तुती आशिल्ली डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आनी निर्मिती आशिल्ली दामोदर आटलेकर हांची. तुमी आयकलें नभो नाट्य मेल्ले गायची गजाल.